कितें जालें नेमको इशू कितें जालो? नेमको इशू म्हटल्यार आयज सकाळी म्हाका 5:30 सुमार एक फोन येयलो की तुमी जी शिवाजी महाराजाची स्टॅच्यू जी इन्स्टॉल केल्लेली ती कोणी तरी फोडला म्हणून. आनी हांव हांगासर रावता लागीं. हांव जेन्ना येवन हांगासर पळयलें तेन्ना फक्त तेजो जो तकली जी आसा पळय, तकली आनी मुकूट जे आसा पळय महाराजाचे, तेच काडून कोणी तरी घेवन गेला. आतां ही हातीन काय तोडू शकना बिकॉज ती फायबराची मुर्ती आसा. सो ही कितें तरी वेपन घेवन, हातोडी घेवन, दांडो घेवन नाल्यार कितें तरी वेपन घेवन ही तोडून कोण तरी तो काडून घेवन गेला. सो तेज्या उपरांत हांवें आमच्या सगळ्यांक शिवप्रेमीक तशेंच आमची वाड्यावयली कमिटी आसा सगळ्यांक आमी भुरग्यांक ताबडतोब फोन मारलो. तशेंच म्हाज्या एका फोनाचेर सगळे जाण भुरगे हांगासर येयले तेन्ना हांवें आमी ती धापून दवरलेली आसा. सो तेज्या उपरांत मागीर पुलीस येयले. सो पुलीस आमी पुलिसाक कॉल केलो. पुलीस येवन आमचो पयलीं ए येयलो, मागीर युबा साहेब येयलो, SP येयलो आनी SP येयला. सो ते म्हणटात तेंची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. जितले ह्या एरियेन जितले CCTV फुटेज कॅमेरा जे आहा सो ते एकठांय करतात आनी तेंचे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमचो डिमांड इतलोच आसा, हे जे कोणी असले कृत्य केला पळय तेका तेजे ताबडतोब अरेस्ट करचो आनी ही आमची जी FIR जी आसा पळय आमी आतां कंप्लेन रजिस्टर केला आनी जी FIR आहा ही FIR रजिस्टर जावपूच जाय. केन्ना जालो हें? हे हांगाले आउटपोस्टार पुलीस म्हणटा कितें 3:30 सुमार आमी हांगा पेट्रोलिंगाक गेल्लेले म्हणटा, पण 3:30 मेरेन कांय सांगलेले. सो 3:30 उपरांत म्हणजे 4 ते 5 भितर हे कितें तरी हांगासर कृत्य केला. आजूबाजू कितें CCTV कॅमेराज? आजूबाजू आसा, हे हांगासर एक बँक आसा, एक ATM आसा, मागीर सदर एक पेट शॉप आसा. तो एक 3-4 कॅमेरा आसा. कॅमेरा अशे लायनीन खूब आसा, पण फक्त पुलिसाचेर आसा आनी पुलीस आपले हांगासर आमच्या सांगण्या प्रमाणे पुलीस आमी सगळें आपलें काम वेवस्थीत रितीन करता. तुमकां कोण डावट कितें म्हणटा कोणाचे डावट वगैरे? डावट असो आतां कोणाची डावट असो कांयच ना. कित्याक आमी जेन्ना राज्य अभिषेक दीस आसलेलो तेन्ना 10 मार्चाक आमी हांगासर मुर्ती महाराजाची घातलेली. तेज्या उपरांत अशें डावट असो कोणाचोच कांय ना आनी आमकां रिस्पॉन्स वयल्यान आमकां गूड रिस्पॉन्स आसलेलो. तुमी घातल्यान हांगा बरें काम केलें, बरें काम करतात. हांगा आमी आतां फुडल्या म्हयन्यान आमी पावस मातसो कमी जाल्या उपरांत हांगा आमी शेड घालपाक घातलेले. सो आमकां रिस्पॉन्स हांगासर बरो आसा. हे आमकां डावट हो कोणाचेर ना. केन्ना स्थापीत केली मूर्ती हांगा? ज्या म्हयने फादर बॉलमार्क जो फादर बॉलमार्क्स आसा त्या जेन्नासून जो तेणें उल्लेख केलो शिवाजी महाराजाचो फिगर जे तेन्नासून हे सगळें जायत आसा. सो आमकां दिसता की हो तेजोच इफेक्ट एक जावं शकता. आतां सद्या पुलीस कितें म्हणटा? पुलीस आपली कारवाई करता. कारवाई करता. खंय पडटा एक्झॅक्टली हे करसवड टाके कडेन पडटा. हो एक रोड बिचोले असणाऱ्या सकळे वयता आनी एक रोड म्हापशा वयता. हेच जंक्शन आनी ही इंडस्ट्रीची मेन गेट, ही इंडस्ट्रियल स्टेट आहा पळय तिची मेन गेट. हांव जयेश कलंगूटकर, हांगासलो रहिवासी आनी हे आमचे सगळे लोक आनी शिवप्रेमी हे कृत्य जे केलां हें सामकें हे उदो पेटोवपाचें हें हांव मागता तमाम जे पळय आमचे शिवप्रेमी आहा आख्ख्या गोंयभर तांकां हे तेंचे कडसून आमचे कडसून ही मॅसेज की तुमी बाबा एकठांय जावचे आनी हें कितें केलां पळय ताका पळोवचें. आनी पुलिसांक हांव एक हें करता की इन्वेस्टिगेशन तुमचें एक सारकें जावचें आनी कोण पळय कल्प्रीट आहा ताका धरचो.